Babaचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमोग तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या आप परगुटणेची खोर्देच्या नगराचो आयज 8वो दीस आनी आयच्या सौर धर्माचो विशय जावन आसा समाजाचे देगेर आनी निराशपणी जियेतल्यांक नवो भरवंसो दिवंक आमचेशी राव. मोगाच्यानो आमी सगळीं एकाच देवाची चड मोगाची आनी आपुरबायेची भुरगीं. देव आमचो सगळ्यांचो एक सारको कसलोच वेगळोचार नासतना मोग करता. ह्याच मोगान आमी एकामेकांठांय जिवंक गरज. समाजान नजर मारल्यार जायतीं आमची भाव भयणां वेगळ्या वेगळ्या कारणांक लागून ह्याच आमचे भुंयेक उणेपण भोगता. भायर लागून कशींच आसात, दुखवलेलीं जाल्यार कोण नासलेले भाशेन जियेतात आनी तांचे जिवीत कसलोच भरवंसो ना कसो तांकां दिसता. समाजा भायर आसतल्यांक नवे जिविताचो भरवंसो दिवंक आमची क्रिस्ती आपोवणे. तर ह्या मिसाचे भेटेन तांची देवाची कृपा आनी बळ आमकां मागून घेवया. आयचे नवेन आमचे फिरगुजीन वेगळो वेगळो धंदो करपी आमचे भाव भयणी समोरतात. तांचे पासत मागोया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ल्हान आसतना लायन किंग एक चलचित्र पळयलेलें आनी त्या चलचित्रान एक डायलॉग अशें आसलें, एवरीबडी इज समबडी. सगल्या मदें कोण तरी आसा. एवरीबडी इज समबडी. आयचो विशय केरीत भाशेन ही वळ आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. समाजाची देखीर आनी निराशीपणान जियेतल्यांक नवो भरवंसो दिवंक आमचे शिराव. समाजाचे देगेर आसात, दे टू आर समबडी. आनी तांचे पासत केरीत भाशेन मागतना आमी तांचे पासत जेजू भाशेन जिवंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो करता. ह्या मिसा बेटीन सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां तशें आमी सगल्यांनी समाजाचे देगेर आशिल्ल्या लोकांक उजवाड जावंक आमकां सगल्यांक करपा मागया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर जायती फावटी आमी आमच्या जिवितांत समाजाचे देगेर पयस आशिल्ल्यांक निराशीपण भोगतेल्यांक एक भरभाशेचें उतर दिवंक आमी विसरल्या वा चुकल्या. तांकां पयस आसात थंय पयसूच दवरल्यांक फावो ती बरी हे विसाचे भेटेन वांटो घेवंक देवा सोबे आनी एकामेका सोबे आमी भोगसणे मागुया. आनी सगळीं आमच्या पातकाची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोड पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हम सोड उपरांत एका सोद बाजून सुद्दां आंकवारले सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून
आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्याचे नव्यान आमी भेटयता फिरगोशींत वेगवेगळो धंदो करतात तांचे पासत आमी मागता. हेच भाशेन तांचे पासत मागया आपल्या वावरांत येस बरें फळ तांकां मेळो म्हूण तांचे पासत मागया. अदीक करून ह्या कोवीड टायमार जायते निराशीपण तांच्या जिवितान भितर चल्लां. जेजूचो उजवाड तांकां मेळो म्हूण तांचे पासत आमी मागया. देवा आमच्या बापा, जेन्ना तुजो पूत आंकवारी तावन जल्मलो तेन्ना तो सगळ्यांतूच पातोक मात सोडून आमचे सारको जालो. ताची सवय आमी नवी रचना जाल्या देखून आमच्या आदल्या पातकी सोयंबाच्यो सगळ्यो चाली सोडूंक आमकां बळ दी. हें मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दियो. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत जुवांवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या अपूर्बायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवा तावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटाक करूंक बोळी कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. देवाचें उतर हे. देवाचे ओडुपकार. आमचो जबाब जावन दी. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सगलीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. जाबाब, तुज्या मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगराचेर तांकां न्याय नीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गरिबांचे भुरग्यांक निवारूं. जाबा, तुज्या मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. ताच्या काळार बसतलीं प्रमाणीतपण आनी शांती. चोंद्रीन आसो सोद शेकान शेक ती तोपतली. एका दोर्यातावन दुसऱ्या दोर्या पर्यान न्हंयेचे देगेर तावन प्रितुमेच्या
शिमा पोरयान चलतली ताची राजवट. जबाब तुज्या मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. उद्गार सगळीं उबी रावया. गोरिबांक बरी खबर दिवंक कोयत्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेरिकेतान शिसांक घेवन जेजू लोकांचे व्हड जम्या बरोबर वेताना बार्तिमेव मुणगे तेमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेक बिकेक बसून आसलो. जेजू नाजारेतकार येता म्हूण आयकतोच तो शिपोक मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आनी सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. जेजू थांबलो आनी ताणें तांकां म्हणलें ताका हांगा आपयात. आनी ताणें त्या कुड्ड्याक आपयलो. तांणी सांगलें धीर दवर उठ तो तुका आपयता. आपणाचो जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सरशें आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें हांवें तुका कितें केल्लें जाय? गुरुजी म्हाका नव्यान नदर हे शिकोर. जेजून ताका म्हणलें वच तुज्याच वावरतान तुका बरो केलो. आनी रोखडेच ताका नदर आयली आनी तो ताचे सांगाती चलून गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हज्या भावा भयणीनो सायकलॉजी शिकतना खंय तरी वाचलेलें दी ओल्डस्ट अँड द स्ट्रॉंगस्ट इमोशन ऑफ मॅनकायंड इज फियर. सगळ्याहून भोव पुर्विल्लें आनी भोव पोदवेदार भावना जावन आसा भिरांत. आनी हेच आवेस्वरांत फुडें तो बरोवपी म्हणटालो अँड दी ओल्डस्ट अँड द स्ट्रॉंगस्ट फियर ऑफ मॅनकायंड इज द फियर ऑफ द अननोन. आनी सगळ्याहून भोव पुर्विल्लें आनी भोव पोदवेदार भिरांत जावन आसा अनवळखी वस्तूची. आतां अनवळखी वस्तू म्हणल्यार कितें? भोव करून काळोखाची. आमी जाणा आमी सगळीं काळोखांत भियेता आनी त्याच पासून आतां घडये नायट कर्फ्यू घातला खरो. रातचे वेळार मातशी केन्ना केन्ना आमी भोंवक भियेता. आमी घडये ट्युरिस्ट एरियांत आसात म्हणटच तितली भिरांत आमकां दिसना. पूण गांवांनी जायते फावटी रातच्या वेळार आमी भियेता. आमी ल्हान आसतना लेगून जर तर आमकां मामी डॅडीन म्हणलें जाल्यार खोखोची ओ शीतची ओ जेवणची नाजाल्यार काळोखी रुमांत भोंवन करतलो जाल्यार आमी भुरगीं आसतना सगळीं भियेताल्या. आयचो विशय केरीत भाशेन असल्याच काळोखांत जियेतल्या लोकांक बरवसो दिवंक आमकां उलो करता. आयचो विशय आमी आयकला ते भाशेन समाजाची देगेर आसलेल्या लोकांक आनी निराशीपण भोगतल्या लोकांक नवो बरवसो दिवंक आमचें शिरप. केरीत भाशेन एक निराशीपण आमच्यांनी म्हणूंक जाता इज द न्यू सिकनस. आमी जाणो फाटल्या 2 वर्सांनी कोवीड हे मारेकार दुयेंस ही महामारी
भितर येवन जायते निराशीपण आमच्या भितर सरना, आमचीच खोळी, आमचेच भितरली जायतीं जाणां निराशीपण, डिप्रेशन वो डिस्करेजमेंट ह्या दुयेंसाक बली पडल्यांत आसतली. आनी जिवितांत निराशीपण येता तेन्ना ह्या निराशीपणाक वखद आसना. कितलींय वखदां तुगे निराशीपणाक ओन्ली द पीस ऑफ मायंड कॅनॉट बी अर्न थ्रू द मेडिसिन्स. आनी तेच पासून आयच्या विशयांतल्यान किरीत भाशेन आमकां सगल्यांक ह्या निराशीपणाक दुसऱ्याक निराशीपण भोगतल्यांक एक नवो वरवसो देव उलो करता. 2 वर्सां फाटीं हांव आयसलँड ह्या देशांत गेल्लो. आयसलँड हो देश ग्रेट ब्रिटन, युनायटेड किंगडम तेज्या वयर आसा ग्रीनलँडाक तेकून. आनी म्हजे भाव आनी हांव ह्या देशांत गेल्ले तेन्ना सुमार 7 दीस ह्या देशांत आसले. आनी हे 7 दीस भोंवले तेन्ना एक वस्त आमी नोट केली, ती म्हणल्यार त्या देशांत मायाच्या म्हयन्यांत आमी गेल्ले. आनी मायाच्या म्हयन्यांत ह्या आयसलँड देशांत रातचो काळोख जायना. आख्खो दीस रातची 12 जावं वो दनपारची 12 जावं आख्खो दीस उजवाडूच उरता. आनी उजवाडूच उरता तेन्ना आमी उजवाड आसता तो पळोवन बरें खुशाल जाले, बरें भोंवूंक मेळ्ळें, जाय तेन्ना न्हिदोंक मेळ्ळें. आनी तेन्ना आमी घरांत जें घर आमी रेंट केल्लें त्या घरांत रावता तो घराचो ओनर दोनी आमकां सांगो, तुमी मायाच्या म्हयन्यांत आयल्यान देखून आख्खोच उजवाडूच पळयतात. जर तर तुमी नोव्हेंबराच्या वा डिसेंबराच्या म्हयन्यांत येयत तर 1 वा 2 वरां इतलींच वरां उजवाड आसता आनी आख्खो दीस काळोख आसता. वी आर इन द डार्कनेस. आख्खो दीस काळोख आसता. आनी त्याच पासून जर तर तुमी रिसर्च करीत तर ह्या देशांनी स्पेशली इन द स्कॅन्डिनेवियन कंट्रीज जावं नॉर्वे, स्विडन, फिनलँड आनी अदीक करून ग्रीनलँड ह्या देशांनी द हायस्ट रेट्स ऑफ सुइसायड आमी ह्या देशांनी पळयता. चड निराशीपण ह्या देशांनी आमी पळयता, कारण चडसो दीस वो चडशी रातूच थंयसर आसता. काळोखीत एके भाशेन काळोखान ह्या लोकांक जिवचें पडटा. आनी त्याच पासून नो मॅन कॅन लीव एज एन आयलंड हें गायन आमी गायता तेन्ना आमी पळयता कोण भाशेन मनशाक जिवंक दुसरो मनीस जाय. मनीस निराशीपण भोगता तेन्ना दुसऱ्या मनशाची गरज ह्या निराशीपणांतली भायर येवंक कितें भाशेन बरें उतर आयकून जिविताक भरवसो दिवंक. आयची वाचपाक कितें भाशेन आमकां सगल्यांक ह्या निराशीपणांत वो समाजाचे देगेर आशिल्ल्या लोकांक कितें भरवसो दिवंक उलो करतात. आयचे पयलें वाचप स्वातीक वाचप जुवांचे पयलें चिडींतलें आनी थंयसर पयलींच वळ आसा देव म्हणल्यार मोग. आनी ह्या वाचपांत मोगाचें वर्णन केल्लें आसा. पापसाहेब फ्रांसीस म्हणून लव इज दी आयडेंटिटी कार्ड ऑफ क्रिस्टियन्स. आमी सगळीं आमच्या मोगा वरवीं आमी क्रिस्तांव म्हणून दाखोवन दितात. आतां मोग म्हणल्यार कसलो मोग ह्याच वाचपांत थंयसर बरयलेलें आसा. मोग म्हणल्यार आमी देवाचो केला तो न्हय, पूण देवान आमचो मोग केला तो मोग. कोण भाशेन देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ओपून दिलो तोच मोग आमी दुसऱ्यांताय दाखोवंक आनी अदीक करून निराशीपणान जियेतल्यांक भरवसो दिवंक आयचें पयलें वाचप आमच्या मोगांतल्यान दुसऱ्यांक जेजूशी ओडूंक आमकां आमंत्रण दितात. आयच्या शुभ वर्तमान किरीत शुभ वर्तमान मार्कुच्या 10व्या अवेस्वरांतलें थंयसर बार्तिमेव म्हूण एका कुड्ड्याची खबर आमी आयकल्या. आनी जर तर चिंतान आमी आयचें वाचप आयकल्लें जाल्यार थंयसर केरीत उतरां आसात. हो कुड्डो खूंय बशिल्लो, रस्त्याचे देगेर बशिल्लो. आनी आयचोय विशय समाजाचे देगेर, दोज हू ऑन द पॅरिफरीज ऑफ द सोसायटी आमकां तांचे पासत केरीत भाशेन मागूंक आनी तांकां बरवसो दिवंक आमकां उलो करता. आयच्या वाचपांत आमी 4 सीज पळयता. देर आर 4 सीज जाचूनसून आमच्या जिवितांत आमी कितें तरी घेवंक जाता. पयली सी म्हणल्यार थंयसर देर इज द क्राय ऑफ द ब्लायंड मॅन. बार्तिमेव हो बोबाड करता आनी बोबाड करता तेन्ना कोणूच ताका आयकूंक घेवंक कबूल ना. नो वन इज रेडी टू लिसन टू दीस क्राय. द फर्स्ट सी आमच्याय समाजांत जायतीं मनशां जी समाजाची देगेर आसा तींच बोबाड करता. दे टू आर क्रायींग. आमी तांचो ताळो आयकूंक तयार आसा काय. दुसरी सी, पयली सी द क्राय, दुसरी सी आमी थंयसर पळयता ती म्हणल्यार द क्रावड. आतां जर तर आमी चिंतान आयचें शुभ वर्तमान आयकल्लें 2 भाशेचो लोक थंयसर आसा. देर आर 2 टायप्स ऑफ क्रावड. एक पयलो क्रावड आसा जो जेन्ना हो कुड्डो बोवाड मारता तेन्ना ते म्हणटात ओगो राव, आमचे कान बी फोडून उडय नाका, ओगो राव. बोवाड करता ताका ते बंद करतात. पूण दुसरो क्रावड आसा, देर इज ऑल्सो दुसरो जमो लोकांचो आसा जो जेन्ना जेजू ताका आपयता तेन्ना होच लोक ताका म्हणटा धीर घे, तो तुका आपयता. आमचे मदें 2 भाशेचे जमे आसात. देर आर 2 टायप्स ऑफ क्रावड्स अमांग अस. पयलो आसतलो जमो, पयलो आसतलो लोक
जे दुसरो जे कोण उल्हास सोडटात तांकां चेपून सकलास दवरतात. तूं आनी हांव घोडे ह्या जोम्यान पडटा जायत. पूण दुसरे भाशेचो जोमो आसतलो, देर इज ऑल्सो अनदर टायप ऑफ क्रावड, जो दुसरो उल्हासता तेन्ना ताका हात दिवन एक उतर दिवन, बरें उतर दिवन ताका वयर काडटा तो. तातूंत घोडे तूं आनी हांवूय ह्या दुसरे सीन, द क्रावड, द टू डिफरंट टायप्स ऑफ क्रावड, तातूंत आमी घोडे आसत. दुसरी सी. तिसरी सी थंयसर आमी पळयता तें म्हणल्यार द कॉल ऑफ जिजस. सगलो लोक ताका किकोन करता, भोव थोडो ताका येवकार दिवन जेजूशी ओडून हाडटा. आनी तेन्ना जेजू ताका एक येवकाराचो आवाज, एक येवकाराचो उलो, अ वेलकमींग कॉल दिता. ताका म्हजेशी येवं दी. आनी आपणाशी आपूण जेजू ताका हात लावन बरो करता. कितले फावटी आमी जेजू भाशेन दुसऱ्यांक येवकाराचें उतर दिवन आमचेशी ओडून हाडटा काय, अदीक करून जी कोण समाजाचे देगे, जी कोण निराशीपण भोगता तांकां आमी लागीं हाडटा काय. आनी चवथी सी आमी थंयसर पळयता, द फर्स्ट इज क्रावड, कॉल, आनी थंयसर आसा द क्लोक. जेन्ना जेजू ताका आपयता, हो कुड्डो आपलो जुबो थंयसरूच सोडटा. ही डज नॉट कम अलॉंग विथ हिज क्लोक. हिज क्लोक इज हीज एवरीथींग. ताचो जुबो जावन आसा ताचें सगळें. आपलो जुबो तो भीक मागता तेन्ना मुखार उक्तो दवरतालो आनी सगळे तातूंत भीक घालताले. पूण जेन्ना जेजू आपयता तेन्ना हो जुबो थंयसरूच तो सोडटा. ही लिव्स हीज क्लोक ओवर देर एंड कम्स एंड हियर्स द कॉल ऑफ जीसस एंड कम्स टू हिम. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी घोडे समाजाचे देगेर पडटा तेन्ना वेन वी आवरसेल्व्स आर थ्रोन ऑन द पेरिफेरीज ऑफ द सोसायटी, जेन्ना आमी निराशीपण आमी भोगता तेन्ना मे बी जीसस इज ट्रायंग टू गिव यू अ मेसेज. तुकाय घोडे संदेश दिवंक सोदता जाय. तुज्या जिवितांतलो जुबो, द क्लोक ऑफ युअर ग्रीड, मे बी द क्लोक ऑफ युअर जेलसी, द क्लोक ऑफ युअर एंगर, रागाचो जुबो, वेगवेगळे तरेचो जुबो तुज्या जिवितांत जो आसा, घोडे गोरवाचो जुबो, द क्लोक ऑफ प्रायड, थंयसर सोडून ताचीशी येवंक जेजू घोडे तुका आमंत्रण दिता जाय. ह्या 4 सिजां वरवीं आयचें शुभ वर्तमान आमकां बरे तरेन समजता. द क्रावड, द कॉल एंड द क्लोक. आयच्या दिसा ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान, ह्या वाचपांतल्यान, मोगाच्या वाचपांतल्यान आनी भारतीमियाच्या वाचपांतल्यान आनी आयच्या विशयांतल्यान आमच्या जिवितांत आमी कितें घेवया. तुमच्या दोळ्या मुखार 3 W's हांव दवरतां. WWW, वर्ल्ड वायड वेब न्हू. पयली W म्हणल्यार द वर्ड. आमी हांगासर पळयता कोण भाशेन 2 भाशेचो लोक थंयसर आसा. एक लोक आपल्या उतरांतल्यान त्या कुड्ड्याक चेपता, जाल्यार दुसरो लोक आपल्या उतरांतल्यान त्या कुड्ड्याक वयर काडटा. Our words have power. Our words can either break a person or they can either make a person. आमची उतरां वरवीं दुसऱ्याक आमी वयर काडूंक शकता, दुसऱ्याच्या जिवितांत उजवाड दिवंक सोदता, वो घोडे आमच्याच उतरां वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांत आमी काडूंक हाडूंक सोदता. आयज आमी वेगवेगळो धंदो करता, तांचे पासून मागता. आनी कितें भाशेन ह्या नोवेनांत घोडे ह्या असली भाव भयणां आसतली. आनी ह्या धंदो करतना एक किरीत भाग तुमकां वेगवेगळे तरेचो समाजाचे देगेर आशिल्लो लोक तुमच्या दुकानार घोडे येता जाय, वो जंय तुमी धंदो करतात थंयसर येता जाय. तुमच्यांनी घोडे तुमच्या बऱ्या उतरांतल्यान ह्या निराशीपण कोण कितें भोगता तें आमी नकळो. वी कॅनॉट रीड द बूक विदाउट रिडींग इट्स कवर. आमी भितर कितें आसा तें कांयच नको. त्याच पासून तुज्या उतरांतल्यान घोडे दुसरो हो निराशीपण भोगतल्या मनशाक घोडे धीर मेळत, घोडे नवो बरवासो मेळत. पयलो W म्हणल्यार द वर्ड. दुसरो W वेलकम. आमी पळयता कोण भाशेन जेजू ताका येवकाराचें उतर दिता तो. आनी ह्या येवकाराच्या उतरा वरवीं त्या कुड्ड्या काळोखांत रावतल्या निराशीपणान जियेतल्या मनशाक किरीत बरवासो मेळटा. न्यू इयराच्या नव्या वर्साच्या मिसांत प्रवचनांत हांव म्हज्या परजेक सांगतालो गांधोलीन, वी कॅन आयदर बी आयस्क्रीम्स ऑर वी कॅन आयदर बी कॅन्डल्स. आमी आमच्यांनी एक आयस्क्रीम कशी आमचें जिवीत जेवंक जाता, वा आमी कॅन्डल कशी. आमी जाणा हे दोनूय वस्तूंनी एक किरीतपण आसा. देर इज अ कॉमन थींग. दोनूय वस्तू मेल्ट जातात. पूण हे दोनूय वस्तू मेल्ट जाता तेन्ना दे लीव विथ अ डिफरंट फिलॉसॉफी. आमी जाणा आयस्क्रीमूय मेल्ट जाता आनी भातूय मेल्ट जाता. बट द फिलॉसॉफी ऑफ द आयस्क्रीम इज एन्जॉय बिफोर इट मेल्ट्स, एंड द फिलॉसॉफी ऑफ कॅन्डल इज शेअर युअर लायट बिफोर इट मेल्ट्स. आमच्यांनी घोडे आमच्या येवकारा वरवीं आयदर आयस्क्रीम जावंक जाता आयदर कॅन्डल. घोडे आमीच गोरवान बरोवन ताका आमी पयसूच दवरया, ताका आनी येवकार दिवंक, वाय टू वेलकम हीम
into our community घोडे आमच्या समुदायान ताका येवकार कित्याक दिवया आमचें जिवीत आमी जिवया लेट अस एन्जॉय आवर लायफ एंड लेट अस मेल्ट लेट अस लिव दीस लायफ जस्ट लुकींग इनटू आवर लायफ हो घोडे आमच्यान एक वाद दिवंक जाता वाद आमी जाणाव कोण भाशेन काळोख पयस कोता इट शेअर्स इट लायट एंड इट्स मेल्ट तेच भाशेन दुसऱ्यान रुमांत काळोखीत रुमांत भितर येवंक एक वाद आपल्या उजवाडांतल्यान येवकार दिता आमच्या जिवितांत घोडे समाजाची देगेर आशिल्ल्यान जे बरी जेजून ह्या मनशाक येवकार दिलो आनी ताच्या जिवितांतलो काळोख पयसायलो ते भाशेन आमच्यांनी आमच्या जिवितांत वाद जावन दुसऱ्यांक येवकार दिवन तांच्या जिवितांतलो काळोख आमी पयस करूंक जाता आनी तिसरी तापल्यो फर्स्ट इज द वर्ड वेलकम आनी विटनस आमी जाणा पयल्या शेकड्यांनी आमी पळयतो इन द अर्ली चर्च हिस्ट्री ऑफ द अर्ली चर्च पयलीं क्रिस्तांवां आपल्या उतरा वरवीं तितली परगोटी नासली दे वर्ड दे डीड नॉट हॅव टू प्रीच मच चड परगोटी नासली पूण पयल्या शेकड्यांनी पळयत जाल्यार जायतो लोक क्रिस्तांव जातलो न्हय ताच्या प्रवचनाक लागून पूण ताच्या जिविताक लागून आमच्या जिवितांत आमच्या जिविता वरवीं जायत्या लोकांक जेजूशी ओडून येवंक गरज आर लायफ शूड बी अ विटनस त्या बार्तिमेयाचीच देख आमी घेवया जेजूचें जिवीत ताणें पळयलें कोण भाशेन दुसऱ्यांक बरो करता तो आनी ह्याच जेजूच्या जिविताक लागून तो ताका ओडोन आयलो आनी जेन्ना तो ताका ओडोन आयलो आनी बरो जालो ताच्याच सांगाला तो चलूंक लागलो ही बिगेन टू वॉक वीथ हिम निमणी वोड आयच्या शुभ वर्तमानांतली आमच्या जिविता वरवीं आमी दुसऱ्याक एक गोवाय जावन आमी दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक जाता अशें दिसा कितें भाशेन समाजाच्या देगेर आशिल्ल्यान निराशीपण भोगतल्यांक तांचे पासत कितें बोरमासो दिवंक आमच्या सगळ्या लागीं ही सोकोत आसा आमच्या उतरांतल्यान थ्रू अ वर्ड आमच्या येवकारांतल्यान थ्रू अ वेलकम आनी आमच्या गोवाईंतल्यान थ्रू अ विटनस आमी तांकां जेजूशी हाडूंक आनी तांच्या निराशीपणान जियेतल्या जिविताक नवो बोरमासो दिवंक जाता तोच जेजू जाणें त्या बार्तिमेवाक नवी नदर दिली नवो उजवाड दिलो ताचो काळोख जिवितांतलो पयसायलो तो ह्या आदारार उंड्यांत आनी सोऱ्यांत ताजीर जातलो आमच्या जिवितांत जर तर निराशीपणान आमी जियेता जाल्यार एक नवो उजवाड दिवंक नवो बोरमासो दिवंक ताचेच लागीं आमकां सगळ्यांक कृपा आनी मजत मागुया ह्या वेळार सगळीं आमी उबी रावया आमच्या जिवितांत जेजूच उजवाड हाडूंक शकता त्या पासत थोडीच वांगडी जेजूच्या पांयाशी धरून ताचीच कृपा आपल्या सगळ्यांक मागुया आमच्या याज्ञीक तशें म्हत्वाची समाजाचे देगेर आसलेल्यांक नवो जिविताचो भरवसो दिवन वावुरता तांच्या ह्या वावरांत देवाची मजत आनी सगळे तांचे समोरुक्तीन तांकां फावो जावन देवा लागीं मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजाचे देगेर आसलेल्याच्या हेती खातीर वेगवेगळ्यो येवजणी चालीक लावन आनी आपले वस्तुंनीन तांची गरज आकांताक पावूंक देवा लागीं मागुया निराशीपणाक लागून जायतीं जाण आजचे उपाय घेवन वायट रस्त्यार पावल्यात असल्यांक बरें मार्गदर्शन फावो जावं आनी आमी तांचे सवे हुस्को दाखोवंक देवा लागीं मागुया आमच्या समुदायान समाजाचे देगेर आसलेल्यांक निराशीपणांत सांपडलेल्यांक एका मनान एकठांय येवन फावो ती मजत तांकां दिवंक देवा लागीं मागुया आयचे नवें आमच्या फिरगोजेन धंदो करतल्या सगळ्या भाव भयणांक समोर उक्ता देवान तांचेर वावर धंद्यार शुभाम आशिर्वाद घालूंक आनी तांचो वावर सुफल जावंक देवा लागीं मागुया जेजू मोगाळा आमच्या निराशी बातकी जिविताक उजवाड दिवंक तूं ह्या संवसारांत आयलो आमच्या जिवितांत आमी भेटतल्या निराशीपणान जियेतल्या समाजाचे देगेर आशिल्ल्या लोकांक आमच्या बाबा भयणांक तुजोच उजवाड
आमी वांटून तुजीच कृपा ह्या मागण्यांतल्यान आमकां फावो कर तूं जशी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना गांवराची कुना उंडो सोरो आनी फॉलां आमचे फिरगोजेन धंदो करपी भाव भयणां आपल्या धंद्याच्यो वस्तू याज्ञिकाच्या हातांत घालून आपलो वाव धंदो ती देवाक भेटयतात आनी ह्या नव्या वर्सान आपल्या वाव धंद्याक बरो येस आवडटात ह्या वेळार आमी सगळीं आमचे सूख दूख कोश्ट त्याग ह्या उंड्या सोऱ्या फॉलां बरोबर बापाक भेटोवया म्हज्या भावा भयणीनो मोच्यान तुमच्या बलिदान सोड पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मनी आमच्या सगळ्याच्या आदाराक सर्विसफूल मानून घेवन सर्वेस्पराक तुजी पोरसां भेटयता ती देणी दोयीन मानून घे तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भोक्तीन सोत मानता तुवें घडलोल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्विसभर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया पळयचें आमी करून खावो सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सोर काळे आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणीचे सासणेक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें म्हणून पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो ताचें अमरपण पोरजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून देवदूतां बरोबर आनी सुर्गेच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीत गायता So
नवी येता येता ताकासो बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खुशी कोश्ट मरण सुसुत्वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिलवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसोणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भारताचो गुटपोर गोठवूया जेसूची मोगसाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसूची मोगसाला जेसू बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल सुखां समोर भिता जे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिलवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी फेरा आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे साकोनी पावलेला मार्कीस म्हज्या आवयची काकूट कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र आसतना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पणसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अशें आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागयोन सुजय बागयोन धर्मदूतां आनी सरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा खावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं या Jezu vorbit, या Jezu सांगतात, या Jezu दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमकां भेटटल्या लोकांक जी कोण समाजाची देगेर आसात आनी निराशीपणाची येतात तांकां नवो बरवसो दिवंक जेजून शिकयल्या म्हयन्यांतल्यान आमकां सगळ्यांक करपा मागया आमच्या बाबा सुर्गीच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक जायत आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवोस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान उतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी खुशी परमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी रासपोट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुजे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो जेजू जाणें बार्तिमेवसाक ताच्या दोळ्यांतलो काळो पयस करून निराशेपणान उसवाड दिलो, आमकांय समाजाची देगेर आशिल्ल्यांक आनी निराशेपणान जियेतल्यांक नवो बोरवासो देव उलो करता आनी आयज आमच्या काळजांत येवन कुर्बा दिवंक सोदता. नितळ काळजान निर्मळ मनान ताका शिवतात ती सगळीं आमी सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्विस्फोर तुमचे सोबे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जिवितांत निराशेपण भोगतल्याक नवो बरवसो दिवंक क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. Pośilone santle.
स्वर्गेच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उसवणान सगल्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बामाडटान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेमूत मुखार मोड रूप पळोवन निरंतर आनंद बगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे इताय. मागता सगळ्या लागीं कॅन्टीन आसा तेणी आयटम्स हाडलेले आहा वेस्ट जावन वचून मातशें तेंचे कॅन्टिनाक तुमी वचून भेट करची प्लीज. दे हॅव ब्रॉट सम आयटम्स दे शूड नॉट गो टू वेस्ट. प्लीज गो एंड बाय समथींग फ्रॉम देयर कॅन्टीन. थँक यू.